सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. सालुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ आता मरी एलिझाबेथीची भेट करता. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवीन गेली. थंय जकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचे अवतार है वखणी तुका क्रिस्ता. त्या एका आवयक एकलोसो पूत. त्या पुताक वर्त्या मोगान मायपासान सांगतास देवबिरांतीन शेगुणान बोवाडतान तिणें वागयल्लें आनी अनेका कुशीन पुताकी आपल्या आवयचेर व्हरतो अभिमान. तितलेंच न्हय, खंय गेल्यार आवयच्या फाटल्यानच वचचें, आवयच्या पावलांनी त्या समेटान चलचें. भायर येतना भायर, भितर येतना भितर.
आनी अशें पळयली आवय पुता लागीं एक दीस सवाल करी, अरे तूं खंय गेल्या रे, म्हज्या फाटल्यानच कितें येताय? आनी त्या एका दिसा पूत म्हणालो, मम्मी तुवें सांगलें न्ही सदांच हांवें मोरयेच्या पावलांनी मेटांनी चलोवंक जाय म्हूण, पूण मोरी म्हाका दिसना आनी त्या देखून हांव तुज्या पावलांनी तुज्या मेटांनी येता, कित्याक तूं मोरयेच्या पावलांनी चलताय न्ही? मोगाळ भाव भयणीनो, जें कितें त्या नेण्ट्या भुरग्यान त्या दीस आपल्या आवयक सांगलें तें आमी सांगूंक जाय आनी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत रुतां करून दाखोवंक जाय. दिसपट्टें त्या भुरग्यान सांगले भशेन आमी मोरयेच्या पावलांनी मोरयेच्या मेटांनी चलोवंक आसा वा चलोवंक जाय, कित्याक मोरी आपल्या पुता जेजूच्या पावलांनी चल्ली, जेजूच्या मेटांनी ती सदांच चमकली, सूख वा दूख. आनी त्या देखून मोरये मायक आज आमी व्हरतो मान करता आनी तिका मान करूंक तिचो आदार मागोवंक परत आज आमी हांगा सांगता जमल्या. तर मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार कितें? मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार मोरये भशेनच हांवें आनी तुवें दिसपट्ट्या जिवितांत पयल्यान पयलें देवाच्या कुशेक खालतीमान घालचो. दुसऱ्यान मोरये भशेन दिसपट्टें आमचो बोवार्थ, आमची फातेणी जिविताच्या मेटा मेटांनी देवाचेर कोसोवची. आनी तिसऱ्यान हांवें सांगचें तर मोरये भशेन आमी सेवे मुखांत्र एकामेकाच्या गरजा आकातांक पावचे, एकामेकाक आदार दिवचो. तर पयल्यान पयलें मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार मोरये बरी देवाच्या कुशेक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत खालतीमान घालचें. देवान मोरयेक सर स्त्रिया मदले विंचून काडली आनी आपली येवजण बडव्या मुखांत्र मोरयेक तिडसिल्ल्या वेळार मनशा सैमाची मोरी आमच्या सैमाची स्वभावाची आकांतून पडटा, भियेता, खावंक जेता आनी स्वाभावीक मनशा स्वाभावीक सवाल, अरे हें कशें घडचें, आपूण आजून अंकवार. पूण जे घडये त्याच बडव्या मुखांत्र तिका समजता की ही मांडावळ मनशाची न्हय, ही मांडावळ देवाची. देव आपणातावन हें आशेता, देव आपणातावन आपूण देवाच्या पुताचे आवय जावंक आशेता, तर आपूण तयार, आपूण कबल, फियात तुजी कुशी म्हजे थंय जावं, आपूण तुजी चरण दासी, आपूण तुजी सेवक म्हणून आपणाकच देवाच्या कुशेक समर्पिता, देवाच्या कुशेक थंयसर ती खालतीमान घालता आनी अशें सल्वसाच्या कामांत आपणाचो भरपूर पाठिंबो, आपणाचो सहकार ती दिता. त्या दिसा तावन जिविताच्या निमाण्या घडये म्हणसर. दुसरें, मोरयेच्या पावलांनी चलचें म्हळ्यार मोरये भशेन आमी जिविताच्या मेटा मेटांनी आमची फातेणी, आमचो बरोसो देवा थंय दवरून बोवार्थान समकोवचें. पोरण्या सल्ल्यांत आब्रामाक आमी बावार्थाचो बापय म्हणटा, तर नव्या सल्ल्यांत मोरी बोवार्थाची आवय, बोवार्थाची स्त्री म्हणल्यांत चूक जावची ना. जोखीमांनी अन्नाच्या बोवार्थाचो सांगता असो मागण्याचो फळ जावन मोरी तांकां जल्मल्ली, तर त्याच बोवार्थान तिका तांणी वागयलें आनी त्याच बोवार्थान मोरी वाडली, बोवार्थान वाडली आपल्या आवय बापायच्या हुस्क्यार. आनी मोरयेचो बोवार्थ वांजलांत आमकां दर दर म्हणून जायते कडेन दिसून येता. फियात तुजे कुशे प्रमाणे म्हजें थंय जावं, मोरयेची उतरां तिका देवा ते कितलो बोवार्थ आसलो म्हणलें दाखोवन दिता. जावंक पण तिका कांय चड समजोवं ना, नेण्टी ती जावन आसा जायत्या संतींनी, हळ्ळेची स्त्री ती,
पूण जेन्ना देवाची मांडावळ अशी आसा म्हणजे ते देवान म्हाका विसरून काडला, देव म्हणजे तो हें आशेता, आपूण तयार फियात तुजी कुशी म्हणजे तो म्हणून बावट तसो उद्गार ती करता. कित्याक बावटतान ती वाडली, त्या देवा ती खरी फातीर तिका आसली. तितलेंच न्हय, तिच्या जिवितांत आमी पळयता तर सगळें देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तिणें चलोवन वचचें. तिची म्हणली कसलीच मांडावळ तिचे ती रातली. आमकां जण एकल्यांक आमचीच एक मांडावळ येवजण म्हणली आसा, म्हाका हें करचें तें करचें, अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय. पूण मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयता तर आपणाची म्हणली मांडावळ, आपणाचें म्हणलें येवजण तिका नातलें वा तिचे लागीं नातलें. पूण देवान तिचे खातीर येवजण घाल्लें आनी देव आपणाचें येवजण, आपणाची मांडावळ, आपणाचें प्लॅन तिका जेन्ना कळीत करता, मोरी देवाच्या त्या येवजणाक मांडावळेक सही घालता. फकत बावडतान तें साध्य. ताका देखून मोरी बावडताची स्त्री, बावडताची आवय जावन आसा नव्या सल्ल्यांत. थंयसर देवाच्या मांडावळेक तिणें सही घालचें, वय म्हणचें आनी त्या प्रमाणे चलचें. जेन्ना हेरोद राय भुरग्या जेजूचो जीव काडूंक सोदतालो, भडव्या मुखार तिका कळीत जालें की राय भुरग्याचो जीव काडूंक सोदता, तुमी वचोंक जाय. आनी राती झुजे सांगता, बाळकाक घेवन ती थंयसर इजिप्ताक पळापळ धांवता. देवाचेर ती फातयली थंयसरी परत. एदेशा बाळक्याक घेवन, आपल्या गांवाक घेवन, पयशिल्ल्या गांवाक आमी कितें म्हणी कर थंयच रावते आसले. पूण मोरी ना, देवान म्हाका सांगलां, देवाची ही मांडावळ, देव म्हाका सांगता वच. आनी ती मोरी थंय तो पळापळ घेवन, जशें अब्राहम जेन्ना देवान सांगलें वच म्हणल्या कडेन फुडल्यान तो उठोवन गेलो, खंय कितें सवाल विचार, तशेंच मोरी थंयसर झुजेक आनी आपल्या नेणट्या बाळकाक घेवन थंयसर इजिप्ताक ती पळापळ घेता, धांवता. फकत बावडतान अशें करूंक साध्य. तितलेंच न्हय, जेजूच्या आपल्या पुताच्या परगट जिणे वेळार जायती टिका निंदा हिणसोणी तिका मेळ्ळी. कसलोच जावाब तिणें काडूं ना, कसलेच उतरां ती उलोवं ना. सगळें आपल्या काळजांत तिणें जगोवन दवरलें. बावडतान तिणें तें सकट स्विकार केलें आनी अशें त्या उतरांचेर ती नियाळ करनासली. आनी जें कितें काना नगरी थंयसर घडलें त्या काजराच्या माटवांत परत तिचो बावडता आमकां दाखोवन दिता. तिका आपल्या पुताचेर व्हरतो बावडता आसलो, आपणा सोबत खंडीत जावन ह्या कुटुंबाक आज तांची मर्याद उरयतलो. आपणाचो पूत ह्या कुटुंबांत आज उणें पडलें भरती करतलो म्हणलें फातयेनी बरोसो तिचे ते आसलो. तातूंत त्या बरोवशान फातयेनीन ती आपल्या पुता लागीं येता आनी उपरांत ती आपल्या सेवकाक सांगता, जें कितें म्हजो पूत सांगता तें तुमी करात. तो सांगल्यार करा, तो सांगता गी ना गे, कसलो सुद्दां भाव ना. आपल्या पुताचेर सगळो बरोवसो फातयेनी आनी सांगता कामागारांक थंयसर आसल्या सेवकांक, म्हजो पूत तुमकां सांगतलो तशें करा. आनी थंयसर अजाप जातलें. आनी थंयच घडलें. थंयसर पुतान सांगलें उदक भरात मांड्यांनी, उदक भरलें आनी थंयसर अजाप जालें. मोरयेचो बावड थंयसर परत दिसून येता. मोरयेन आपल्या पुताचेर सगळो बावड दवरचो आनी त्या बावडता मारिफा ह्या बावडताचो रुपकार जावन थंयसर व्हडलें अजाप जावचें. तितलेंच न्हय, निमाणें आपल्या पुताच्या कुर्साचें मरण सयत ती कुर्साच्या आपल्या पुताच्या त्या कुर्साच्या वाटेन ती समकता. थंयसर आपलोसो पूत कुर्सार उमकळतना थंयसर कुर्साच्या मुळी ती रावन परत बावडतान जें कितें घडलें सकडी स्विकार करता देवाची कुशी म्हणून. मगच्यान अशें मोरयेच्या जिविताच्या मेटांनी तिणें बावडतान चलचें, बावडताक रुजवात दिवचें आमकां दिसून येता. आनी तिसऱ्यान मोरी सेवे मुखांतर एकामेकाच्या गरजाक आतां पावली तर तिच्या पावलांनी आमी चलचें म्हळ्यार तिचे भशेन आमी एकामेकाच्या सेवेन, एकामेकाच्या कुमकेन एकामेकाक आदार दिवचो. सजाकोबान सांगलें बरी, फकत बावडता आसल्यार पावना, तो बावडता आमी कार्यांनी करून दाखोवंक जाय. हे मोरयेच्या जिवितांत तें आमकां उठोवन दिसता. तिच्या शबार देण्या पैकी वा शबार शेगुणा पैकी पेल्याची सेवा वा पेल्याचो हुस्को उचलो जावन आसा वा प्रमुख स्थान घेता. आपूण देवाची आवय जाल्या, देवान आमकां विसरून काडला स्त्रियां भितरली. त्या देखून सगळ्यांनी आपूण आतां येवंक जाय म्हणून ती पांयार पांय घालून फाटासार बसोवना. बगार जेन्ना तिका कळीत जालें की आपणाची गरज आसा, म्हज्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक, ती उठोवन धांवता पयशिल्ल्या गांवाक, जुदाच्या त्या दोंगराळ प्रदेशाक
2-3 दीस भोवशे सोलोन गेले आसतली, थंयसर धांवन थंयसर तेची गरज समजून तिच्या गरजांक ती पावता आनी तिका कितलो तेंप आपणाची गरज आसा तितलो तेंप तो रावता आनी अशें तिची सेवा करता. तितलेंच न्ही, खाना नगरी जें कितें घडलें आनी एक घडीत तें जेन्ना मोरयेन आपणाचो पात्र थंयसर कितें खेळ्ळो म्हणून सकट स्त्रियो थंयसर आसल्यो वा सभा स्त्रियो थंयसर आसल्यो, सगळ्यांक आपूण आसलें, जेजूय आसलो, पूण मोरी त्या कुटुंबाची गरज समजता. सेन्सिटिविटी टू द नीड्स ऑफ अदर्स. एक मेट ती मुखार काडटा, भितर वेता आनी पळयता वा ह्या कुटुंबाक कितें उणें पडलां, तांकां आपणाची गरज आसा आनी अशें त्या कुटुंबाच्या गरजेक ती त्या दिसा स्पंदन करता आपल्या पुता मुखार, आपल्या पुता कडेन विनंती करता आनी अशें पुता मुखांतर थंयसर जें कितें उणें पडलें ती थंयसर भरती करता. आपल्याच घरांत जुजक एक आदर्श पतीण जावन, जेजूक एक देखीवंत आवय जावन ते नजरांतलें कुटुंब बोवाडतान आनी सेवेद्वारीन ती अमर करता. त्या देखून आज आमी सदांच नजरांतलें कुटुंब आमचें कुटुंब जावच्याक जायते फावटी आमी मागता वा विनंती करता. मुगाळ भाव भयणीनो, तर मोरयेन सगळ्यांची सेवा केली, सगळ्यांच्या गरजांक ती पावली. तशेंच आमकांय आपोवणें एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक, एकामेकाच्यो गरजो समजूंक, एकामेकाच्या गरजा त्या वेळार तांकां स्पंदन जावंक आनी आमचें तांकां कितें करूंक जाता तें करूंक. 2014 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत आसतना देवाच्या कुशेक खालती मान घालून बोवाडतान जिवन सगळ्यांच्या गरजांक स्पंदन करून आदार दिल्ली मोरी आज ओगेस बसोवं ना, आमचे तान पयस ना. सर्गार ती आसा तरी तिका सदांच हुस्को आमचो, आमच्या खातीर सदांच ती विनंती करून आसा आनी आमच्या खातीर सदांच ती आमच्या गरजांक पावोवन आसा. जर तर फातिमांत, लुड्सांत, वेलांकणींत, उरल्या जाग्यांनी ती दिश्टीक पडली आनी आजुनी दिश्टीक पडून आसा, तर फकत एका उद्देशान आमकां बचाव करच्या खातीर. तिका आजुनी आमचो हुस्को आसा, आमकां तिच्या पुताच्या पावलांनी चलोवन तिच्या पुता सोची व्हरूंक वस्तीचो इरादो आमी जणेकल्यांनी बचाव जावच्या खातीर. त्या देखून ती जशें संवसारांत आसतना तिणें एकामेकाच्या गरजांक ती पावली, आजुनी आमच्या गरजांक ती पावोन आसा, आमच्यो गरजो ती समजोवन आसा. 16व्या शतमानांत जेन्ना कार्मेलीत वर्द कश्ट आकांताक सापड नासली, नासाच्या पावंडार आसली, तो व्हडलो कार्मेलीत असो तेन्नाचो वडील सायमन स्टॉक मोरयेची मजत मागता आनी मोरी थंयसर ताका दिश्टीक पडोवन बचावेची निशाणी म्हणले भशेन आपणाचें नेसण बेंतीन दिता आनी त्या मुखांतर ती वर्द बचाव करता. आनी आजुनी ती वर्द तो वळटावन ती बचाव जाल्ली वाडोनूच आसा, मुखार सुमच आसा आनी आमी जणेकली ताका निदर्शन जावन आसा वा साक्ष जावन आसा. तर मुगाळ भाव भयणीनो, कार्मेल सायबिणीचें हें फेस्त आचरचे संदर्भी आमी तिच्या भुरग्यांनी फकत बेंतीन घाल्यार पावना, बेंतीन घालून आमी कार्मेल मायाची भुरगीं म्हणून बायलांनी दाखयल्यार पावना, पूण मोरये भशेन आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितांत देवाचेर फांतयणी दवरून, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवन, एकामेकाच्या गरजाक आतां पावोवन जेजूच्या पावलांनी मोरये भशेन आमी चलोवंक आसा. मोरये भशेन आमी सदांच देवाची कुशी करचे, कश्टांचे, आपणाचे सुकुशी करचे. सुलाभ सगळें करतात, म्हाका मन जाल्लें, म्हाका पसंद जाल्लें, म्हाका समजलें बरें करचें, पूण देवाची कुशी समजोवचें. आनी देवाची कुशी जायते फावटी आमकां आमच्या वडिलांत तावन हेरांत तावन येता. तातूंत आमची कुशी बगलेक दवरून हेरांचे कुशी करचें तें कश्टांचें. पूण मोरये आज आमकां आपयता तेंच करूंक, देवाचे कुशे प्रमाणे दिसपट्टे चलोवंक. तितलेंच न्ही, एकामेकाच्या गरजाक आतां पावचें, एकामेकाच्यो गरजो समजोवचें, बिईंग सेन्सिटीव टू द नीड्स ऑफ अदर्स. मनीसयमान आमी स्वार्थी आनी आधुनीक काळार हो स्वार्थ वाडोनूच आसा. हांव म्हाका देव सोमेजता म्हणलें आज वाकमूल जालां. देवळांत पोटार सांगले भशेन हांव म्हजें पोट आनी म्हजें बाट दुसऱ्यांचें म्हाका कित्याक, तशेंच थोडे फावटी आमकां आधुनीक काळार आयकूंक मेळटा, दिसून येता. मोगाचें आमी वरे विंगड कुदरू न्ही. देवान आमकां आमचेच खातीर रस्तो ना बघा, देवान आमकां रचलां पेल्या खातीर. त्या देखून कितलो हांव पेल्या खातीर जियेता, कितलो हांव पेल्या खातीर म्हाकाच जरयता, तितलो हांव क्रिस्त बरें जाता.
आनी तेंच जायत्या स्वता भक्ताच्या जिवितांत आमकां दिसून येता आनी पतीचो मदर तेरेसाच्या जिवितांत हें दर म्हणून दिसून येता. ती परत परत म्हणटाली, बी जीजस टू एवरी वन यू मीट आनी इन एवरी वन यू मीट सी जीजस. म्हणजे हर एकल्याक थंय तूं जेजू हर एकल्याक तूं जेजू बरी जा आनी हर एकल्याक थंय तूं जेजूक पळय. हर एकल्याक तूं जेजू बरी जा आनी हर एकल्याक थंय तूं जेजूक पळय. आनी तिणें तेंच केलें. हर एकल्या थंय बेकार थंय पिडे आसता थंय मेल्ल्या मनशां थंय हर एकल्या मरच्या मनशां थंय हर एकल्या थंय जेजू पळोवंक शकली आनी त्या देखून तसली सेवा ती करूंक शकली आनी त्या देखून ती आज आमच्या काळ जमान्यांनी अमर जाल्या. तर मुगाळ भाव भयणीनो, मरियमाची देख आमच्या मुखार आमी सदांच दवरया. जशें जेजूच्या पावलांनी ती चल्ली, सगळ्यांच्या गरजांक ती पावली, बोवाळतान ती वाडोवन बोवाळटाक तिणें साक्ष दिलो. तर आमी हांवें आनी तुवें ह्या मरियमायेक मानकाच्या दिसांनी तिचे भाशेन सदांच जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी प्रत्येक जावन सेवे मुखांत प्रामाणीक सेवे मुखांत खऱ्या बोवाळता मुखांत एकामेकाच्या गरजांक पावोवन एकामेकाक आमी आदार दिवया आनी ह्या दिशेन त्या मरियमाचो आदार आमी मागया. आमेन. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखाणटाव. आपणाकच चरणदाशी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेण म्हणून मानून घेतली. गरजा करता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वाद एक दाखयले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळ्या माये, कतनातले अंकवारी कार्मेल तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हणून परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दड फातयेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सोर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार आमी दवरता. मौनपणी सर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर आमच्यो गरजो कार्मेल माये मुखांत सर्गींच्या बापा थंय भक्तीपणी उबारया. उगडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मोरये, तुज्या आश्र्याक दावुरलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थीण सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदेंच कोणेंच आयकोंक ना. हे फातयेन दैर काण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारींचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. फातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण काकळुतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नामान मरिये कृपेन बरयलें सुमी तुजे सांगाता श्रेयमितो तूं सदैव आनी सदैव फळच्या गोश्टीन जेजो. भगवन मरिये देवाचे माये आमो बापया खातीर नतिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर. अर्गम प्रार्थन. एगडी मौनपणी मोरये मुखांत जोडलेल्या सर कृपे देण्या खातीर आमी देवाक अर्घ दिवया. हे भगवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन दडल्या सर उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा फातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवसता. ह्या फुडें आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवे जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम
माये